वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाय वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. तो आयज आसा संडे. सकाळची जाला 10 जसं आता भायर सरता आमी वचपाक टेम्पल. सो आयज वयता आमी कुलदेवच्या देवाक दर्शन घेवपाक. एक्चुअली आयज लास्ट श्रावण न्ही आयतार. सो एक्चुअली प्लॅन आसलें फाटीं वचपाचें म्हणून. सो एका मम्मी बिजी आसतालो म्हटलें आयज कशें करून या म्हटलें आयज एकूच आयतार आहा श्रावण. सो म्हटलें कुलदेवा वचूंक ना. आमचे कुलदेव हे माद्दोळ म्हालसा टेम्पल म्हालसा देवी. ओके सो जस्ट रेडी जालें. साडी बी न्हेसून साडी न्हेसपाक टायम जालो म्हाका. इतू जायत ना रे साडी न्हेसपाक. म्हाजे फ्रेंड स्नेहा आनी ताका मातशें आपयलें हांवें. पल्लू घेवपाक जायत ना. जे सॉफ्ट साडयो बी आसता पळय ते मातशें बरें पडटा. असले साडीन जायत ना म्हाका. सो ते येयले म्हाका मातशें हेल्प केलें ताणें. कितें रे कितें फेरसूं हाडला खंय. ओके सो या न्ही भायर या न्ही. हय भायर पावस बीन कांय ना मातशें दमट जाला पण चल या. आनी म्हाका कोणें कमेंट केल्लें की तुजे साडी न्हेसता पळय लांबसून लूक दाखय म्हणून. हय लांबसून लूक दाखोवया आमच्या व्युअर्सांक. हें पळय राव. ओके ओके सो हें पळयात म्हाजें लूक. हांवें न्हेसोंक ना स्नेहा न्हेसयला. आनी ही साडी म्हाजी लग्नाची साडी. खबर आहा या कितले वर्स जाले लग्न जावन तो खबर आसतली न्ही. पळय तितले वर्स साडी उरले आमचे बरें करून करून यूज करात ना हांव साडी. हें म्हजी लग्नाची साडी. हें पळय ओके सो या न्ही कमेंट करा कशी दिसता. ओके मागीर आमी एका टेम्पल्सून येवन न्ही एक बड्डे वचूंक जाय. एकांक सुमार एक बड्डे आसा. आमचे नेबर जस्ट फुडें रावता. बड्डे आसा जस्ट टेम्पल वचून येतली मागीर आमी थंय वयतली. ओके चल या आमी चला. मम्मी सदांच म्हाका म्हणटाली श्रावण म्हयनो कुलदेवा वचा वचा. फक्त आयतार एकूच दीस मेळटा आमकां. आनी आमचे म्हालसा देवीचे न्ही दीस न्ही आयतार आसा. सो बाकी टायमार स्कुलान बी वयता न्ही सांजचे बीनचे वचप ते बरें जायना. सकाळचें गेल्ले बरें. सो आयज कशें करून इव्हेंट आहा तेका आकाश गेला. आमी म्हणटा आयज कशें करून वचून येवया म्हटलें. चला थंय हाय म्हणटा हाय हय चाय पिवंक ना आमी. करता म्हटलें ना खंय भायर पिवया खंय. हांव कितें रावलें हांव आनी कितें हांव करूं. सो आतां आमी वयता टेम्पल म्हालसा टेम्पल माद्दोळ. तो फर्स्ट टेम्पल तो म्हणजे तो पयली बांदलेलो. आनीक आहा ते वेर्णा ते बरें आहा खूब व्हडलें आहा ते वेर्णा. पण थंय लोक न्ही खूब कमी येता कित्याक मातशें पयस आहा ते भितर आहा तें. तोय बरो आहा. थंयसर वेडिंग हॉल मागीर स्कूल बीन आहा थंय. लास्ट टायम काडला हांवें व्हिडिओ पयलो आसलो. पण आमी म्हणटा आयज हांगाच या म्हटलें लागीं आसा न्ही सो हांगाच या म्हटलें. ओके हांगाय बरें आसता. आनी आयज संडे न्ही जेवण बी आसता आयतारचें तेका लागून तो प्रसाद. सो आमकां येवंक जाय न्ही परत नाल्यार आमी रावपाची आयज जेवणाक थंयसरूच. सो आमकां येवंक जाय न्ही बड्डे आहा न्ही ताका लागून आमी जस्ट पांय पडून देवा हुटी भरून आमी येतली. चाय पिवया म्हणटा तूं थंयसरूच टेम्पला कडेन न्ही आसा रेस्टॉरंट. थंय चाय पिवन मागीर देवळां वयतले. ओके चला. सो हें आसा अटल सेतू. तितल्यो गाडयो ना लोक न्हिदला आयतार न्ही नाल्यार गाडयो अशे भरलेले आसता हांगासर. फ्लॅग काडटा की आयतारचे. फ्लॅग काडले म्हाका संडे घालना दिसता. पळय काडले हेंच्यांनी पळय. जस्ट पावली आमी पणजी पावस. हांगा पावसूच ना. एक कडेन पावस पडटा एक कडेन पडना. जस्ट पावले गाडी तेवटेन पार्क केला. हांगा रेस्टॉरंट आहा पण खूब गर्दी आहा. शिव म्हणटा पयलीं पांय पडून येवया मागीर चाय पिवया खंय. भूक लागला ना न्ही गे. सो थंय घे. वा आमचो व्हिडिओ पळयता खंय आतां पळयता रे. म्हाका उठीक सामान दी. कशें काळोख जाला सर. हांगासर न्ही चप्पल बी काडूंक जाय आनी थंयसर न्ही पांय वॉश करूंक जाय. दवर हांगा दवर आसा आतां दवर. काळोख जाला तो पूण. आनी हांगासर न्ही हॉल बीन आसा. लग्न बिग्न आसता हांगासर. मूल्स बीन आसता. हॉल आसा हांगासर बरें आहा. चल या न्ही भितर न्ही व्हिडिओग्राफी बी अलाव ना काडूंक दिना. तरी पण मातशें मातशें काडटा हांव. ओके देवा होटी भरता न्ही येता. ओके जस्ट तुमकां दाखयता हांव भायल्यान. इधर न्ही बॅग.
आयज संडे न्ही चड लोक खूब येता आयज आयलो पावस ओके सो भितर न्ही व्हिडिओग्राफी अलाव ना सो तुमकां दाखयता देवीचे फोटो हांगा वयर हा वयर टी व्ही लायला दाखयता तुमकां पावती काढ प्रदक्षिणे राम मराव प्रदक्षिणे पत्रिका तर जाले आमचे देवीचे दर्शन घेऊन बरी दिसले जिवाक की आता भायर सरता आमी चला आणि हांगासरी थोडे बसता फुलां घेऊन ह्या पळय सो आता आमी येयला चाय पिवपाक जस्ट टेम्पलच्या भायरूच एक रेस्टॉरंट आहा पण आयज आमकां भूक लागना न्ही खरें देवाच्या कामाक येता न्ही केन्ना तुमकां अशें भूक लागना मेवळें आमकां उदर आमी इल्ली पळय येताना मागीर रश आसलेले आनी म्हटलें आमी देवा पांया पडून येवया आतां खाली जाला सो चाय पिता मागीर भायर सरता शिवाता खबर आहा स्पेशल खंय बटाट बिटाट घातला तर तुका जाय सामोसा पण सामोसा ना तो च्या आणि पाव खाता काय अरे चला च्या पिता मागीर मेळटा तुमकां कितें म्हणपाचें सांग पळया एक च्या पिलो आतां आनी एक च्या ऑर्डर केला का च्या पिवंक ना भशेन एक पिवन जालें आनी ऑर्डर केला कितें सांगपाचें श्रीनाथा कांयच कळना म्हाका तुमी ताका कितें सांगा चाय मातशी कमी पी म्हणून कितें सांगपाचें हांव काय उलयना तुमी ताका कितें बरे भशेन सांगात आयकता पळय तुमचें हांव असो फर्स्ट टायम पळयलो आसतलो 2 च्या पिता आसतलो कशें 100 रुपया कितें हा भितर माशेची मारपाच्यो जायो 100 रुपया असं म्हाका खूब आवडटा अशें मारपाक बी बरें न्ही तर कळे आहा ते माळटा हांव पीन बी काय हाडूंक ना अशेंच माळटा जालें कशी दिसता कमेंट करा चवथीक घाताली आनी खूब म्हारग हांगा 100 रुपये आनी कुमटा बी न्ही तितले रेट आसता 80 रुपया 70 रुपया अशें हांगा 100 रुपया पण आतां सिजन न्ही हें ताका लागून आनी जेन्ना फुलता पळय बरो वास येता कशी दिसता बरें ना तुका विचारना रे हांव तुज्या बापाय विचारता कशी दिसता आवाजूच ना बापाचे आवाज ना कशी दिसता म्हटल्यार आसू आता ब्युटिफुल दिसता चल आसू आता हिंगा पळय लस काडले म्हाजे आयज तो 12:30 हेंचे हें आसता आरती आसता आनी एकांक सुमार जेवण आसता हय सो केन्नाय आमी येता हांगासर जेवून वयता आमी आयज फर्स्ट टायम जेवून आमी आनी प्रसाद न्ही ते देवाचे कितें आसूं सो सारकें साडी बिडी वयर करून चलपाक पडले सगळे शेण रस्त्यार न्हू शिनात सगळे रस्त्यार शेण तेवटे गायो खूब आहा साडी अशी वयर करून चलचें पडलें म्हाका कितें मातशें तें सकयल लोमता म्हणजे लोळटा साडी नाका रे बाबा साडयेन म्हाका जाय साडयेन अशें बरें रस्तो आहा जाल्यार ओके अशें पावस पडटा उदक मागीर सगळें लागता बीन आनी एक फावटी शेण सगळे शेण चल जालें सगळें बरे भशेन आतां घरा वयता आनी चेंज करून मागीर वयतली बड्डेक चला सो हांगासर न्ही भाजी घेवपाक येयला म्हाका खबर आसलें तूं तेच हात लायतलो म्हणून हें शिवाचें फेवरेट हें आनी कितें आहा गो बरें आहा चिबूड पळय कितले आहा तूं पळय काले न्ही केळी कशे ही केळी बरें आतां म्हाका हीच जाय आनी हे कशें तेंडली दी भायर सरला आमी वचपा बड्डेक आनी काल हांवें फेरी घेतलेले इयरिंग कशी दिसता सांगूच ना ताका पडलेलच ना माय चॉइस इट इज खबर आहा हेच काडून दिलें म्हाका तेणें आतां भांगराचें काडटा काय ना कोणा म्हाका केन्ना गोल्ड हे सेम टू सेम गोल्ड कर जालें आसूं चला
नाही ते मेळटा तुमकां. सो आम्ही आता पावला आणि सकाळी म्हाका स्नेहान हेल्प केले साडी न्हेसपाक. बरें न्हेसयलें ताणें, थँक्यू. कोणाकोणाला शिकायची आपण एक ट्रायल घेऊया. एक दीस आमी करया ट्रायल. स्नेहा शिकयतले हां. कोणाक जाय न्ही कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. स्नेहा म्हाका न्हेसयतले तुमकां दाखयता. बरें आनी ताणें बरें न्हेसयलें हां, सारकें बेस्ट परफेक्ट आसलें. आवडलें म्हाका. आतां म्हाका टेन्शन ना. केन्ना कितें आसलें न्ही स्नेहा आवडपाचें. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तो हें आसा आमचे बर्थडे गर्ल. तो हें आसा आमचे बर्थडे गर्ल. थँक्यू सो मच. थँक्यू 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 थँक्यू. हॅपी बर्थडे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. अजून स्टार्ट जावंक ना. म्हटलें मातशें पळोवया म्हटलें भायर बरें आहा. नांव काय म्हटलें? नायसा रिट्रीट रिट्रीट. पण बरें आसा सामकें. आमी फर्स्ट टायम येयला हांगासर. म्हाका दिसता न्यू केलां आसतलें. आनी सगळे मनी प्लांट हे ते पळयात. बरें केलें गार्डनिंग. आणि हांगासर पळय एक व्हडलो झाड हा. हें नाल्लाचें झाड. आनी हांगा सगळे शेल्स घातला. हो आसा मँगो ट्री. तो आसा कोकोनट. बरें व्हडलें हा. आनी हांगा दवरला रगडो. सो नाव आसा नायस ट्रीट. नायस का नेस अशें आहा तें. दाखयता तुमकां. हें पळयात. हे असं माझे सबस्क्रायबर व्हिडिओ पळयता सगळे हाय म्हण. हाय एवरीबॉडी. आणि रेन्सी आणि रेन्सीची बहिणी तिचा हजबंड. हाय. Thank you. That's Raj and her baby girl. Are you guys ready? Yes. All right, here we go. Thank you, Mr. Husband, for this lovely surprise. I have been surprised since 29th every day. I have been pressurizing him to kind of celebrate my 40th birthday, but I didn't anticipate so much. So thank you for everything. Thanks to my sister and thanks to my lovely family and every one of you all who have gathered here to make my day special. Thank you so much. सो पावली आमी घरा. उदळ पावली. अशें बसलेले पुरो जालें. हांवें सकाळच्यान भायर भोंवता न्ही पुरो जालें. आनी कितें पावस आयज ना कंटिन्युअस पावस. हय. ओके. सो म्हटलें थंय हांवें व्हिडिओ बी काय एंड करूं ना. मातशी बिजी आसलेलें तांच्या वांगडा. ओके. उलोवप हें तें सगळें बरें जाल्लें. बर्थडे बरें जाल्लें. ओके. सो नाव घेता आनी व्हिडिओ एंड घेता कित्याक आयज येतली आमी लायव्ह. आयज 7:30. सो आतां 5:30 जाला. ओके. सो नाव घेता थोडेशें आनी व्हिडिओ एंड करता. बेसिलिया परेरा, ग्रेसिया डिसोजा, सकुरिना गोम्स, प्रणती गांवकर, पूनम पाटील आणि मिशेल डिसोजा. ओके. सो आयचे व्लॉग कशें आसलेले प्लीज तुम्ही कमेंट करा. देवळान गेल्ले आणि
खंय बड्डे गेल्ली आयज रेसिपी काय शेअर करूं ना तुमकां जस्ट हांवें भाजी बी हाडली न्ही सगळें काडून दवरलां हांवें तेंडली घेतला चिटकी बीन्स मागीर कच्चे केळी मागीर ते लांब केळ्या ते बी हाडला मागीर आतां नॉनवेज बी पुरो म्हटलें भाजी खावपाची आतां आनी ना नुस्तें बिस्तें हाडपाचें नाका कित्याक चवथ लागीं येयला आनी कोण तें ओके सो कुल्ले आहा कुल्ल्याचेर तुमकां रेसिपी येतले ट्युजडे ओके आनी बारीक प्रॉन्सूय आसा पळोवया आकूर आसलें दिसता म्हाका आकूर घेवपा यादूच ना हेजी गाडी धांवता खंय स्टॉप कर म्हटल्यार बॉ मारता मागीर आसूं म्हटलें आकूर खूब आसलेलें ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर ऋतू यो चल सगळें बाय म्हणटा तुवें बेगिना Bye. I love you, friends. Please leave comments and subscribe to my channel. चला बाय तिला आवाज पाहिजे Bye.